the rains were means above the limits. But still, MAPSA was planned so many years back. You look at MAPSA, it's a good planning. But आता जे कितें एड जाला म्हापसा तेजो लेवल डिफरंस जाल्लो. मेन म्हापसा सिटी जी आहा ती सोंपला गेल्या आनी म्हापसा भायर जे ने येयला वेदर इट इज न्यू एरिया मोड्डार बीन ते तुमी पळया ते लेवल वयर जाला आनी आदलो म्हापसा सिटी जो हो आहा ही ती सोंपला गेल्या. सो दीस इज अनइवन जाल्लें. बट तेजे खातीर न्यू प्लॅनिंग करपाची गरज आहा. व्हडले नल्ला बांदपाची गरज आहा. एंड तारी कडेन तें उदक वचपाक जाय सगळें. तारी कडेन बसून जेन्ना उदक वयता इवन शेतांतले बसून थिंगा तो रोड आहा आमचो हायवे तेका व्हडले ब्रीज बसून दिवपाची गरज आहा. म्हणजे दॅट around span of 10 meters have to be kept open for the water to go from this side to that side and go into the river. So that sort of planning आता हायवेचें काम चालू आहा. सो हें प्लॅनिंग जावपाक जाय. एंड म्हापसा रिक्वायर्स अ मेजर रिवॅम्प. चड पयशे मोडपाची गरज ना. जे वर्साचे वर्सा अंडर कितें ते हेचे कडसून ते पयशे मोडटा पळय ते सेंट्रलाचे पयशे हाडटात थोडे मोडटात अंडर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन. They take the municipality in confidence. What are the main important things? Those existing drainages can be made little bigger. Some places I have seen drainages earlier, not built by municipality. ते म्हाका दिसता हेणे बांदल्या जी सुडा हो कोणे तरी बांदल्या तेका हेड आनी टेलूय ना म्हणजे उदक भितरूच आहा तितून. यू लूक एट द ड्रेनेज फ्रॉम बोडगेश्वर अप टू गांधी चौक. तेका कनेक्शन ना. उदक खंय वचप तें कोणाकूच खबर ना आनी तितून उदकूच वचना. पावसाचें उदक वयता तितलें तितून आहा तें 365 days उदक भितर आसता तें वचून पळया केन्ना. सो तेका प्लॅनिंग ना. तेका इंजिनियरींग सारकें ना. तेका भरपूर लोखंड घातला आनी कॉन्क्रीट घातला तें. आय डोंट नो वॉट मे बी दे वॉन्टेड टू स्पेंड द मनी. वेन आमदाराचो लक्ष आसना वेन द MLA डज नॉट टेक प्रॉपर इंट्रस्ट द इंजिनियर्स डोंट टेक इंट्रस्ट. So this is where this planning has failed. And म्हापशेचे जर अच्छे दिन येवपाक जाय जाल्यार म्हापशान म्हाका दिसता चेंज घडोवन येवपाची गरज आहा फुडें. आनी चेंज घडोवन आमी हाडटलेच ती. पॉलिटिकली ऑल्सो नो ऑल ओवर. सी चेंज जेन्ना घडोवन येता म्हणटा ते आमी केन्ना म्हटलें आतां मनोहर पर्रीकरान डिकंजेस्ट करपाक पणजे स्कुलां भायर येयलीं आनी आयज सगळीं भुरगीं थिंगा वयता कुजिरा वयता. तशें म्हापशा जर डिकंजेस्ट करपाक जाय ही बरी स्कुलां थिंगा व्हरची पडटली आमकां. सो थिंगा आवट एंड आवट तो रिंग रोड बांदून सगळीं कोण म्हापशा जे कोण कलांगूटच्या वाटेन वयता ते वयतले, कोण वेल्ला काणका वयता, कोण आसागा वयतले त्या रोडांसून वयतले. म्हापसान कोण येवचें ना. सो डिकंजेस्ट करपाक जाय जाल्यार यू हॅव टू टेक ऑल दीज स्कूल्स इन टू अ बेटर प्लेसीस outside, give them proper infrastructure, a major big playground which can be the kids can play football, cricket, volleyball, everything. Can have a big infrastructure for schools. Can have a common laboratory for 5-6 schools, common playground for 5-6 schools. So all these schools can be taken out. For that you require political will and you require administrative reforms. तेजे खातीर जे कितें चेंज करपाक जाय पॉलिटिकली चेंज करपाक जाय तें चेंज करुया. जो तर कित्याक आयज तूं पळोवंक वयशी जाल्यार 25 years जाले म्हापशेचो आमदार कांयच काम करिना. ही इज माय गुड फ्रेंड. आय रिस्पेक्ट हिम एज अ पर्सन हू हेज नॉट इवन हेल्प मी. म्हणजे सदांच हेल्प केला ताणें म्हाका. बट आय लूक एट हिम दॅट ही इज नॉट वर्किंग फॉर दीस ब्युटिफूल प्लेस. ही ब्युटिफूल प्लेस म्हणटा हांव. It has to be only given a facelift, some drainages, roads and all those infrastructure बरें करपाक जाय. क्लिननेस करपाक जाय. गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट हेच्या खातीर म्हापसा आनी सरावंडींग एरिया खातीर बांदपाक जाय नेवो. सो हें करपाक ते फेल जालें. म्हणजे मेजर रिवॅम्प म्हापसा मेजर रिवॅम्प हाडपाक ते फेल. दिस इज वॉट इन शॉर्ट आय एम टेलिंग. अदरवायज ही इज अ व्हेरी नायस पर्सन. मनीस इतलो मोगाल आनी बरो. हे मनीस एकदम बरो. बट पॉलिटिकली आनी
डेव्हलपमेंट करपाक फाटीं उरलो. लेट अस शॉर्ट लिस्ट गुड पीपल हू वील टेक म्हापसा फॉरवर्ड, हू वील टेक म्हापसा, म्हणजे म्हापसा सिटी जी आहा ती एक बऱ्या मनशाच्या हातीन वचपाक जाय आनी तो मनीस लोकांचो आसपाक जाय, म्हणजे लोकांक फुडें घेवन वचपी मनीस आनी लोकांचें डेव्हलपमेंट करपी मनीस, आपलें न्हू लोकांचें. इन द इंट्रस्ट ऑफ एंटायर बार्देस यू हॅव टू क्लीन म्हापसा. क्लीन म्हापसा म्हणलें, म्हापसाचेर झाडू जो तर मारतलो जाल्यार म्हापशा आख्खे बार्देसा खातीर मारचो पडटलो. आख्खे बार्देसचे लोक, आख्खे बार्देसची भुरगीं म्हापशा येता. You look at St. Xavier's College, they have to pass from here. You look at DMC, you look at Saraswat, they have to pass from Mapsa. So entire Bardes students, even from North Goa, Perne Taluka, students come to Mapsa for college, for higher secondary, for school. So we have to give them justice. So in the interest of the people, I will bring in the required change in Mapsa. This is my promise to the Mapsa citizens today. The people of Mapsa have remained behind. So Michael Lobo will now keep a focus on Mapsa. So no, my focus was there on Mapsa, but I respect this great man, Francis D'Souza. He is my leader. I respect him. He is from my party. I respect him for that. But at the same time, म्हापशेकार फाटी उरले, म्हापशाचे डेव्हलपमेंट फाटी उरले, म्हापशाचे ज्यो आदल्यो बिल्डिंगी आहा हेजे फाटल्यान वचून पळया तुमी कितें कसले कंडिशनान पावल्ले आहा. आनी म्हापशाचो बाजार खंयचे स्टेटीचेर पावल्लो आहा तो पळया. आख्खो बार्देसचो लोक म्हापशा येता बाजार करपाक, आख्खो बार्देसचो. आय एम टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल ऑफ बार्देस. दे आर ऑल कमिंग टू म्हापसा फॉर मार्केटिंग. थिंगा मोटरसायकल पार्क करपाक जागो आसल्यार दाखय म्हाका. मेस सारकें. इट्स अ टोटल किओस. इट रिक्वायर्स प्रॉपर प्लॅनिंग. लेट इट टेक 5 years. फेज वायज ते सगळे शॉपांय मोडून नेई बांदून तेच लोकांक परत दिवप. बट मेक इट लायक ओल्ड. How they were there in Portuguese era, make in that style. Let it be 3 floors, no problem. हे कितें बॉक्साशी बांदल्या कसली, कोणाक फटोवपाक आनी कोणाक दिवपाक ते हांव नको, कोणाक हाडून भरल्या त्या शॉपांनी तेंय हांव नको. सो जो तर म्हापसा क्लीन करतलो जाल्यार पयलो तुजे कडेन क्लीन पॉलिटिशियन आसपाक जाय. क्लीन पॉलिटिशियन म्हणजे ताजें मायंड क्लीन आसपाक जाय की आपण बरें करूंक शकता. मनीस बरो बट काय करूंक सोदिना. म्हाका दिसता लोकांनी चिंतचें पडटलें फुडल्या फावटी असले अहेंच आमी रावया, अहेंच फुडें या. चलता चलता मनीस गटारान पडटा. 8th स्टँडर्ड पासून ऑटोमॅटीक पास जावंक पारना, ओन्ली ऑन मॅरिट्स. फेल जाता पळय ताका फाटीं दवरूंकूच जाय. आनी हें आमी डिस्कस पासून केलां एसेंब्लीन. इट वॉज अ कॉन्सेप्ट ऑफ द सेंट्रल गव्हर्मेंट दॅट एड्युकेशन टील 8th स्टँडर्ड नोबडी शूड बी डिटेन. बट अशें जाता की थोडीं भुरगीं कांयच स्टडी करिना कित्याक आमी ऑटोमॅटीक पास जातले म्हणून अशें तेंच्या मनान आसता. पूण तितून मागीर पावले काय तूं 9th स्टँडर्डान पावलो तुका ते मागीर कोप अप करूंक जायना. यू कांट स्टडी, देन यू हॅव टू ब्रेक युअर हेड. पेरंट्स डू नॉट टेक इंट्रस्ट टील 8th स्टँडर्ड. देर आर फ्यू पेरंट्स हू आर टेकिंग गुड इंट्रस्ट इन गुड इन्स्टिट्यूशन्स. But I feel that education is equal to all the children and this concept has to stop. So basically you're saying this concept is flawed. No, you look at this like this. तू पास जालो, तू शिकोन आसतना पास जाता. Why will the parent put extra effort or the child put extra effort to study? A small institutions like government high schools, जे भुरगे गव्हर्मेंट हायस्कुलान वयता ते शिकचेच ना न्हू. 8वी पासून डायरेक्ट पास जाता म्हणटले. सो हें चेंज जावपाक जाय. डायरेक्ट पास जावंक जायना. 5th स्टँडर्डाकसून तूं स्टडी करीतूच जाल्यार तुका सगळे सब्जेक्टांनी पास जायत जाल्यार तूं पास जातलो. तूं सोयेन वयतलो. हो 5थानूच उरलो. भुरग्याच्या मनान तें आसपाक जाय, पेरंटाच्या मनान तें आसपाक जाय. नाल्यार आमचे लेवल ऑफ एड्युकेशन जे आसता, क्वॉलिटी ऑफ एड्युकेशन सकलो पडटलें. 9थान भुरगे खूब जाण फेल जाले. अहें आमी पळयल्लें आहा. रिपीट जाता भुरगे. इज बिकॉज ऑफ दॅट रिजन. इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आहा, गोवा इज अ ब्युटिफूल प्लेस. इट इज नॅचरल and wherever there are towns there can be towns. Like Mapsa is already a town. Proper infrastructure has to be given here. Panjim is already a town.
बट द विलेजीस वीच आर देर लायक थिवी तूं वच ते सायडीन बिचोलेचे भितरल्यान वच आमचे पार्रा विलेज आसूं इरी आसूं दीज आर ऑल स्मॉल विलेजीस दे हॅव टू रिमेन एज विलेजीस ओनली दे आर द कल्चर ऑफ दॅट विलेज यू कॅनॉट चेंज द डायनॅमिक्स ऑफ दॅट विलेज म्हणजे तूं मोदेका तूं झाडून तिका आनी कितें घालूंक शकना सो वी नीड टू कीप दीस इज अ युनीक प्लेस गोवा इज अ युनीक प्लेस इज अ डेस्टिनेशन बाय इट सेल्फ तूं पुश करपाची व्हडली गरज ना ताका तूं बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर दी हाय एंड ट्युरिस्ट हिंगा परतून येता तूं सिस्टम जाग्यार घाल तूं पुलिसींग सारकें कर जो तर तूं कितें रॉंग करशी जाल्यार पुलीस काडून तुका भितर उडयता येदी व्हडली जेल कित्याक बांदल्या तर आमी आय एम सेयींग दॅट यू नीड टू बी स्ट्रिक्ट इवन वीथ द ट्युरिस्ट इवन वीथ द लोकल देन ओन्ली युअर हाय एंड ट्युरिस्ट वील कम टू गोवा तुका हाय एंड ट्युरिस्ट जर तर गोंया येवपाक जाय जाल्यार यू हॅव टू बी स्ट्रिक्ट सेकंडली जे आमचे नॅचरल ब्युटी आहा ती दवरपाक जाय सांगोन आमी नॅचरल ब्युटी कॅनॉट बी मेड इन टू अ मॉडर्नायज ब्युटी थिंगासर आमकां हें घालपाची गरज ना तल्लोच इन्फ्रास्ट्रक्चर तें नॅचरल आहा तें नॅचरल आसपाक बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर कितें आहा तें दिवपाक जाय बेजीक